Wishing everyone a very happy Women's Day. Every woman is very special, and every woman, the most important role is that she nurtures, she creates, and she transforms lives. She is a beautiful mother, a beautiful sister, a beautiful wife, and a beautiful daughter. I wish every woman to live a life they want to live independently, fearlessly, and most importantly, to believe in themselves, especially girl child, because that is something very special to my heart. And I believe that on this Women's Day, my dream for every woman, and especially the girl child, is that they should be educated and independent. That is what I believe in and I want to see in India. Thank you and God bless. Is 8 March, International Women's Day. I wish all the women happy Women's Day. हांव बायलांक स्पेशली सांगपाक सोदतां की आयच्या ह्या विश्वान बायल खंयच फाटी ना, तरी आमी सगळ्या क्षेत्रांत खूब मुखार आसात आनी आयज आमी गरज आसा की आमच्या चलयांक जाता तितलें शिक्षण दिवन तांकां सगळ्या क्षेत्राचेर उंच पावोवपाची आयज काळाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता की प्रत्येक गोंयचे महिलेन आपल्या चलयेक बऱ्यांतलें बरें शिक्षण दिवचें आनी तिका ह्या संवसारांत एक बरें नागरीक करपाक एक बरें पावल मारचें आनी अशें बरें पावल मारचें. तशेंच प्रत्येक महिलेन आपले स्वास्थ्याची काळजी घेवची, कारण जेन्ना बायल स्वस्थ आसल्यार तिचे आख्खे घराबो ती सांबाळटा, सो सगळ्यांक ती सांबाळपाक शकता. आयज बायल चंद्रार वचून आयिल्ली आसा, तर बायलो सगळ्या क्षेत्रांत खूब मुखार आसात आनी प्रत्येक बायलेन इंडिपेंडंट जावचें, स्वताच्या पांयार उबें रावचें, ही म्हजी इच्छा आसा. आनी म्हाका दिसता की सगळ्या विश्वान प्रत्येक बायलेन आपल्या स्वता पांयार उबें रावचें. आनी परत एकदां हांव तांकां आयच्या दिसाच्यो परबी दिता. Today being the Women's International Day, 8th of March 2019, I would like to wish each and every woman of Goa a very
happy Women's Day. Well, while extending these wishes, I would like to tell that today women have not been left behind. आयज टायम आयिल्लो आसा आनी टायम लोकांनी पळयला की बायल्यो सगळ्या मळार मुखार सरिल्ल्यो आसा. जावं त्यो बायल्यो आयज चंद्रार पावल्ल्यो आसा, त्यो बायल्यो बेस्ट पार्लिमेंटात पावल्ल्यो आसा, विधानसभेत पावल्ल्यो आसा, डॉक्टर जाल्ल्यो आसा, नर्सीस जाल्ल्यो आसा, टिचर जाल्ल्यो आसा आनी बेस्ट ऑफ होम मेकर्स जाल्ल्यो आसा. म्हजी एडवायस बायलांक की तुमी पयलीं तुमचे हेल्थाचे केअर घेयात. सी दॅट यू आर टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. वेन यू टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ, रिमेंबर दॅट द होल फॅमिली विल बी टेकन केअर ऑफ. आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाजी मेसेज दॅट ऑल वुमन, माझी एकच मेसेज आसा की वी ऑल वुमन नीड टू युनाइट टुगेदर. इफ वी आर युनाइटेड, दॅट गॅप विच इज देअर बिटवीन द मेल अँड फिमेल विल बी फिल्ड अप. अँड लास्टली एडवायस टू ईच अँड एवरी वुमन ऑफ गोवा. प्रत्येक बायलेक सांगूंक सोदता, जे बायलेक चलयो आसा तांकां जाता तितले बरें शिक्षण तुमच्या चलयांकनी दियात, जाता तितले तांकां बरें खाण दियात. शिक्षणाक कॉम्प्रोमायज करनाकात. कित्याक आयज हो असलो काळ आयिल्लो आसा की वुमन एम्पावर्ड जाल्ल्यो आसा. तांकां तांच्या पांयार उबें जातलीं अशें करात. थँक्यू. All the ladies out there, especially the women of Parra village, a very happy Women's Day. God bless you all. One important message I want to give today to all the ladies is that you are the base, you are the root of every family. So see that you take care of yourself first. Keep yourself stress free and keep yourself happy and fit. And that's how you can put all the efforts to make your family and your surroundings, your neighborhood, your village happy. Thank you very much. नमस्कार, हांव पुजा मयेकर, पंच मेंबर नाशनला विलेज पंचायत आनी महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट अल्दना मतदारसंघाची. आयज महिला दिनाच्या निमतान तुमकां सगळ्यांक हांव खूब खूब परबी दिता आनी आमच्या महिला जी आयज प्रत्येक क्षेत्रांत फुडें सरल्या तांकां अभिनंदन करता. खूब बरें दिसता आमच्या बायलांक पळोवपाक की कशी ती घरांतलें सांबाळून सुद्दां भायर आपलें प्रोफेशन, आपलो काम धंदो सगळें वेवस्थीत हँडल करता. आयज पळोवंक गेल्यार कितले टेन्शन्स, डिस्ट्रॅक्शन्स खूब आसता, तरी पूण आमची बायलां इतली म्हणूं शकता आमी कॉन्सन्ट्रेटेड रावता खंयच्या टायमार कितें करूंक जाय, खंय केन्ना सगळें वेवस्थीत एकदम सुंदर तरेन हँडल करता. एक्चुली सदांच विश करूंक जाय आमी बायलां, कित्याक ती एक व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभयता. हांव म्हणटा की बायलांनी आतां पॉलिटिक्सान सुद्दां फुडें सरचें. तेंच्यांनी
राजकारणान लक्ष घालचें, कित्याक इतले सुंदर तरेन ती घर सांबाळटा, तशेंच एक देश गांव सुद्दां ती वेवस्थीत सुंदर तरेन हँडल करूं शकता. आनी बायलांनी एकामेकाक साथ दिवचो, एकामेकाक फुडें काडचें, प्रोत्साहन दिवचें. बायलांनी आयज आपूण सुद्दां एक बरें व्यक्तिमत्व म्हणून सिद्ध करचें, फुडें सरचें, जेंट्सां पेक्षा आपूण कांयच कमी ना हें दाखोवन दिवचें. ऑलमोस्ट दाखोवन दिल्लेत हा प्रत्येक क्षेत्रान काम करून, जशें इंदिरा गांधी म्हणनाका, झांसी की राणी म्हणनाका, किंवा आमचे कल्पना चावला म्हणनाका, त्या भशेन सगळीं आमची बायलां फुडें सरलेलीच आहा. तशीच आतां सुद्दां फुडें सरची अशें म्हणून हांव सगळ्यांक विश करता आनी एकदां शुभकामना दिता बायलांक सगळ्यांक वुमन्स डेच्यो. नमस्कार. जागतीक महिला दिनाच्यो तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. आयज आमकां खबर आसा आयचें जें युग आसा हें स्त्री स्वावलंबनाचें, स्त्री समानतेचें आनी स्त्री स्वातंत्र्याचें आसा. आयज आमी आमच्या पूर्ण देशान पळयता की प्रत्येक महिलेचें जिवन उज्वल जाल्लेलें आसा. तिच्या जिवनान उजाला आयिल्लो आसा आनी तिचें जिवन समृद्ध जाल्लें आसा. आयज आमकां खबर आसा म्हजी जी मुस्लीम भयण जिच्या कडेन त्रिपक तलाकांतल्यान सुटका जायनासली त्या पासून तिची सुटका जाल्ली आसा. आमच्या ह्या माणकुल्या गोंयांत प्रत्येक महिले कडेन सुरक्षा पावल्ली आसा. त्याच बरोबर तिका गृह आधार सुद्दां मेळ्ळो आसा आनी म्हज्या ह्या गांवा वाठारांतले प्रत्येक चली भुरगे आमच्या गोंय राज्या खातीर लाडली लक्ष्मी जाल्ले आसा. आयचो हो महिला दिन हांव समर्पीत करपाक सोदतां. कितलेशेच जे आतंकवादी हल्ले जाल्या आनी त्या आतंकवादी हल्ल्यान आमच्या देशाच्या सुरक्षे खातीर जे कितलेशेच सैनीक शहीद जाले, ह्या सैनिकांक आनी त्या सैनिकांच्या आई, पत्नी, भयण आनी चलयेक हो दीस समर्पीत करता. म्हाका खबर आसा आमच्यो जायत्यो भयणी देशाच्या सुरक्षे खातीर फुडें वचून लढत आसा. देशाच्या सुरक्षेन तेंचो सहज सहभाग आसा. पण ते सैनीक जेंचे आई, भयण आनी तांच्यांनी तांच्या सहभागान म्हणटा तशें आपले भुरगे देशाच्या सुरक्षे खातीर घाल्ले. हो खंयसर तरी तेंचो दिल्लो संस्कार आशिल्लो जाच्या खातीर ते फुडें सरले आनी देशाच्या सुरक्षे खातीर शहीद जाले. म्हाका दिसता आयज आमकां ती गरज आसा. आमी प्रत्येक महिला भगिनी ही जननी आसा. त्याच बरोबर एक बरो भुरगो निर्माण करपाचो, ताचे बरे संस्कार दिवपाचे आनी देश संरक्षणाचे धडे दिवपाचे सुद्दां हें आमचेरूच अवलंबून आसा. देशाच्या सुरक्षे खातीर आमी आमच्या भुरग्यांक फुडाकार घेवपाक दिवया आनी देश नवनिर्माणा कडेन व्हरया. खूब बरें दिसलें की आयजच्या ह्या खिणाक म्हाका हे 2 शब्द तुमच्या कडेन मांडपाक मेळ्ळे. परत एकदा सगळ्यांक महिला दिनाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. मोगाळ गोंयच्या भयणांनो, आयज वुमन्स डे आसा
त्याची तुमकां आयज मुनमुनीत परबी। आयज तुमकां हांव एक मॅसेज दिवंक सोदता आयजच्या दिसाक। आयज बायलां आमी खूब फुडें सरलेलीं आसा, फाटल्यान ओडून आमकां पळोवपाची गरज ना। आयज आमी इतली स्ट्रॉंग आसा की आमकां कोणाची सपोर्टाची बी गरज पडना। तरी आमी जी कमजोर बायलां आसा तांकां सपोर्ट करपाक आमी सगळीं महिला एकठांय जावन एक कमजोर बायलेक फुडें काडपाक सपोर्ट करूंक जाय। आयज जी कमजोर कमजोर बायल आसा, अनपढ देखून आसा, जी शिकूंक ना, ती देखून आयज आपल्या पांयार उबी आसा। आनी बायल आयज चंद्र मेरेन पावल्ली आसा, एरोप्लेन चलयता, डिफेन्स मिनिस्टर जाल्ली आसा। ही जी परबी आसा अशीच आमी बायलांक सगळ्यांक सपोर्ट करून आमी बायलांक फुडें काडचें। आनी परतून तुमकां हांव मुनमुनीत महिला दिवसाची परबी दिता।